सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाक व्यासपीठार आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मानादी सभापती बाब राजेश पाटणेकर, मयेचे आमदार बाब प्रवीण दाटये, दिवचलचे नगराध्यक्ष बाब कुंदन फळारी, व्यासपीठार आशिल्ले आमचे सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संजय कुमार, कलेक्टर नॉर्थ अजित रॉय, व्यासपीठाच्या समोर आशिल्ले म्हणजे सगळे सरकारी अधिकारी, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मामलेदार, परत डेप्युटी कलेक्टर्स आणि वेगवेगळ्या खात्याचे म्हणजे वयर पासून सकयल पर्यंत आयिल्ले सगळे स्टाफ हांव कित्याक हें सांगता मुद्दामून काल सकाळी सगळे जाण म्हज्या बरोबर काणकोण हांगा आशिल्ले। काल सांजे 5 वरांक तेंच्यांनी सोंपयला आणि आसा तशें परत आज 9 वरांचेर आमी दिवचलेच्या शांतादुर्गा देवीच्या या प्रांगणात शांतादुर्गेच्या हायर सेकंडरीत हांव तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता। म्हज्या बरोबर समोर आशिल्ले सगळे पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स आणि दिवचल आणि मये पुराय दिवचल तालुक्यातल्या म्हज्या सगळ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, म्हाका बऱ्याच जाणांनी प्रश्न विचारलो की सरकार तुमच्या दारी आतांच कित्याक काय म्हणून, इतके दीस तुम्ही खंय आसले काय म्हणून। हांवें ताका एक गजाल सांगली, आझादी का अमृत महोत्सव देशाची 75 वर्सां स्वतंत्र जावन गोवा इंटरनेट 60 गोंयची मुक्तीची 60 वर्सां आमी मनयता आणि त्याच सुवाळ्याचेर आमी हो कार्यक्रम दवरला। तोय कित्याक तो सांगता, हांवें मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेवन 2.5 वर्सां पुराय जाली। 19/5/2019 ह्या दिसा हांवें मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेतली आणि ताज्या उपरांत वेगवेगळी इलेक्शन्स आसतली, लोकसभेची आसतली, विधानसभेची आसतली, जिल्हा पंचायतीची आसतली, म्युनिसिपालिटीची आसतली आणि एक्झॅक्टली एका वर्सात सगळ्यात व्हडलें संकट जे आमचेर आयलें तें कोविड आणि ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान फाटलीं 2 वर्सां आमी सातत्यान झगडत आसा आणि तें करीत आसतनाय बी तावते सायक्लोन आसतलो, फ्लड आसतलो, त्या खातीर ज्या दिसा सरकाराची सुत्रां हातांत घेतलेली त्याच दिसा माझी संकल्पना आशिल्ली की सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमकां लोकां कडेन वचोंक जाय। कारण ही संकल्पना 2016 माझ्या मतदारसंघात हांव आमदार आसतना हरवळा ह्या ग्रामपंचायतीत हांवें राबयल्ली। तेन्नाचो मुख्यमंत्री, तेन्नाचे सगळे सरकारी अधिकारी घेवन तेन्ना हांवें पळयल्लें की हर एक जाणाची वेगवेगळी कामां आसतली, मागीर जावं ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, जावं ते इलेक्ट्रिसिटी, जावं ते PWD, जावं त्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन। त्या खातीर हांवें चिंतलें जरी कोविडांतल्यान थोडीशी आमकां फुरसत मेळ्ळ्या, आमी हो रायट टायम आसा की जेद्या वेळार निदान 60व्या मुक्तीच्या वर्सा म्हाजो मूळ गोंयकार एकटोय जो बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही। म्हाजो प्रयत्न आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवता आसतना हांव जेन्ना पळयता की अजूनही बी काही जाण जे आसतले हे मूळ गरजा पासून वंचित आसा आणि आमी जेन्ना पळयता की सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी, सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो सरकाराच्या लाल फिताच्या फायलीन आसात। आमच्या कडेन पणजे आसात, बट ते घेवपी खंय आसात, त्या खोला काणकोणाच्या गावात आसात, जाल्यार लाटंबर तारखेले आमच्या दिवचलच्या गावात आसतले, जाल्यार आमच्या त्या वनमावळिंग्याच्या गावात आसतले। बट ते लोक जर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां पर्यंत पावना आसात जाल्यार तांकां ती येवजण केन्नाच मेळोंक शकना। हांव पणजे वचोन विविध योजना जाहीरूय करता। हांव पणजे वचोन हांव आसतलो, म्हजे आमदार आसतले, सरपंच आसतले, कावन्सिलर आसतले। बाब कुंदन फळारी यांनी उलयता आसतना सांगलो सरकाराचो ध्येय आसा, सरकाराचे उद्दिश्ट आसा अंत्योदय, समाजांतलो शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत आमी पावचे। मागीर म्हाजो ST भाव आसतलो, SC भाव आसतलो, अपंग भाव आसतलो, विधवा भयण आसतली, जाणटेली आवय आसतली, या सगळ्या पर्यंत आमी पावचे म्हणून सरकाराचो उद्दिश्ट आहा। हांवें नो युअर स्कीम ही अनाउन्स केली, बट कितल्या लोकांनी नो युअर स्कीम ही गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून पळयली, कितल्या लोकां पर्यंत आमी ती पावली हे जेन्ना एसेस करता म्हज्या शिकलेल्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींक आव्हान करता, सरकार जे ऑनलायन प्रत्येक फावटी गोष्ट सांगता ही शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक सरकारा कडेन 150 योजना आसा ज्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक शकता। बट त्यो पावत्यो कश्यो म्हणजे मुख्यमंत्र्याक जाय
म्हणून एकटोच मुख्यमंत्री असत, मंत्री असत, हांवें म्हटलें सरपंच असत पावोंक शकना. आनी म्हणूनच तर मागीर ते पॉलिटिकल कार्यकर्ते आसतले, सामाजीक कार्यकर्ते आसतले, प्रत्येक वार्डाचो पंच आसतलो, तेणी जर ठरयलें हर एक येवजण हांव म्हाज्या प्रत्येक घरा पर्यंत पावयतलो, प्रत्येक कावन्सिलर आसतलो, तो प्रत्येक कावन्सिलरान जर ठरयलें सरकाराची प्रत्येक येवजण जो इलिजिबल आसा ताज्या पर्यंत जर हांव पावयतलो जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता ती पावोवपाक शकता. आयच्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जवळपास 40 डिपार्टमेंट आमचे आज हांगासर हजर आसात आनी 40 डिपार्टमेंटात जावं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, जावं ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, फिशिकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, RDA आसतले, डायरेक्टर पंचायत आसतली, हे सगळे जाण आज कित्याक आसा ज्या तत्परतेन ना शेनवार ना आयतार म्हाजी सुटी केन्ना, म्हाका परत सुटी केन्ना मेळटली हे केन्नाच विचारना. कित्याक विचारना? जेन्ना मुख्यमंत्र्याक सांगला की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमकां हर एकट्या पर्यंत पावोवपाक जाय, त्या कार्यक्रमान झपाटलेले आसात. त्या कार्यक्रमान आमी जेन्ना म्हणटा की आमी पब्लीक सर्वंट आसा, आमी लोकांच्या सेवे खातीर आसा आनी त्या तत्परतेन हांव अभिनंदन करता म्हाज्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे की ते ज्या पद्दतीन काम करता खरोखरूच तोखणाय करीत तितकी थोडी आसा. ह्या पद्दतीन आमी म्हणटा की नेटात काम करपी हे जर केलें जाल्यार खऱ्या अर्थात माननीय मोदीजींचे जे स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे जावपाक जाय. हांव उलयता आसतना उलयलो की हांव सरकारी योजनेचेर हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें लोकां समोर मांडली. हांवें व्हर्च्युअली हांव सरपंच पंच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या कडेन उलयलो आनी तांच्या कडेन उलयता आसतना सांगलें की आमचो प्रत्येक गांव हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार तो पंचायती पासून सुरवात जावपाक जाय. ताची सुरवात आमी स्थानीक स्वराज्य संस्था जे स्थानीक लिडर आसा हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाची आसा. हांवें स्थानीक लिडर इतक्याच खातीर म्हटलें लोक आशेन तुमच्या कडेन पळयता, लोक आशेन लोकप्रतिनिधी कडेन पळयता म्हाका कितें तरी मेळटलें, म्हाका कितें तरी हाज्या कडल्यान आपूण कितें तरी शिकतलो आनी हाज्याच कडल्यान आपूण कितें तरी फुडें वचूं शकता. आनी ती स्पिरीट घेवन म्हाका दिसता आमचे स्वयंपूर्ण मित्र 191 ग्रामपंचायती 14 म्युनिसिपालिटी पयले फावटी आपलो प्रत्येक शेनवार जो आसा त्या ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता. तो ग्रामपंचायतीत जो काम करता तो ग्रामपंचायतीचे गटार आनी रस्ते करपा खातीर न्ही, आमी तेका दिल्लो दशसुत्री कार्यक्रम आसा. तो दशसुत्री कार्यक्रम आसा जेका आमी म्हणटा प्रत्येकाक घर मेळपाक जाय, प्रत्येकाक लायट मेळपाक जाय, प्रत्येकाक उदक मेळपाक जाय, प्रत्येकाक फायनान्शियल सेक्युरिटी मेळपाक जाय, प्रत्येकाक सोशियल सेक्युरिटी मेळपाक जाय, प्रत्येकाक हेल्थ कार्ड मेळपाक जाय, प्रत्येकाक किसान कार्ड मेळपाक जाय, प्रत्येकाक सरकाराची हर एक येवजण मेळपाक जाय. ताका लागून तो काम करता. आनी जेन्ना हांवें पळयलें हाज्याय व्यतिरिक्त भायर वचून जेन्ना ताका सांगलें हांवें इतल्यो सगळ्यो योजना मेळपाकूच जाय पण त्याच बरोबर आमचो गांवूय बी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आनी तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार गांवांतलो शेतकरी आसतलो, गांवांतलो नुस्तेकार आसतलो, गांवांतलो फुलकार आसतलो, गांवांतलो ट्रेडिशनल ऑक्युपंट आसतलो, ताका आतांच नुकतेंच आमी ट्रेडिशनल ऑक्युपंट म्हणून उरलेल्यांचे ऑर्डरी बाबा आमचो डायरेक्टर सोशल वेलफेअर तो जोशी हो ह्या कार्यक्रमूय सोंपल्या उपरांत दितलो. जो ट्रेडिशनली पारंपारीक वेवसाय जो करीत आयिल्लो आसा परत एकदा ताचो वेवसाय पुनर्जिवीत जावपाक जाय. हांवें कित्याक सांगता तर गोंयांतलो हर एक गोंयकार, गांवांतलो हर एक गांवकरी जेन्ना आपल्या ट्रेडिशनली ऑक्युपंटान जेन्ना काम लागतलो तेन्ना खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकतलें. आमी पळयलें कोविडाच्या ह्या काळात आमी जेन्ना पळयलें की प्रत्येक गोश्ट गोंयांत जी लागता, मागीर फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं, तांतयां आसतलें, दूद आसतलें, मटण आसतलें, चिकन आसतलें, आमी प्रत्येक गोश्टीक भायल्या राज्यांचेर डिपेंड आसा. आमी भायल्या राज्यांतल्यान येता काय म्हणून वाट पळयत आसा. हें हांगा जावपाक शकना काय कितें? ही फळां, फुलां, चिकन, मटण, तांतयां सगळें हे सगळें हाज्याय पयलीं जातालें, हाज्याय फुडें जावपाची आमची सॉयल सुपीक आसा, आमच्या कडेन तितकी शक्ती आसा, आमच्या कडेन ताकद आसा. जाय आशिल्लें तें फक्त खंय तरी मोटिवेट करपाचें. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र ते मोटिवेट करपाक लागलेले आसा. हांव मुद्दामून सांगता ज्या ज्या जाग्यार हांव वयता, ज्या ज्या मतदारसंघात, ज्या ज्या तालुक्यांत हांव वयता, हांव सगळ्या म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रांची मिटींग घेता. काल जेन्ना हांव काणकोण तालुक्यांत गेलो तेन्ना म्हज्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांच्या बरोबर उलयलो. ताच्या पयलीं हांव
मया मतदारसंघात फाटल्या दौऱ्याच्या वेळा आशिल्लो, सांगे आशिल्लो, सावड्डे आशिल्लो, ताज्या उपरांत मांद्रे आशिल्लो, थिवी आशिल्लो. जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्र आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करता तांच्यांनी केला ते काम पळयशात जाल्यार तुमी सरप्रायज जातले की अशा बऱ्या पद्धतीचे काम म्हणजे पुराय गावातल्या 100% लोकांचो इन्शुरन्स करपाचे काम, आपल्या गावातल्या 100% लोकांक किसान कार्ड दिवपाचे, फक्त किसान कार्ड न्ही, किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले, हे काम जे आसा हे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र करता. आणि 60 वर्साच्या उपरांत आमच्या गावातलो जर मूळ शेतकरी आसत आणि ताका अजूनही जर किसान कार्ड मेळोंक ना जाल्यार आमी कितें करता? म्हाका दिसता हे आमचे कर्तव्य आसा. आणि म्हणूनच तर म्हाका एकदां जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना म्हाका झम पडना. हांव खरें सांगता, कित्याक तर म्हाजो जेन्ना मूळ गोंयकार एखादो म्हाका जेन्ना सांगता, काणकोणांतली एखादी बायल म्हाजे कडेन जेन्ना काल उलोवपाक लागली, दोतोर 20 वर्सां जाली म्हणपाक लागली, आपूण लायटी खातीर आनी उदका खातीर झगडटा, म्हाका अजूनय मेळना. हांवें म्हाज्या म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर्स आनी बाकी ताका इन्स्ट्रक्शन दिले की तिका 8 दिसाच्या भितर मेळपाक जाय. वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आसतले, हांव ना म्हणना की झगड्यो आसतल्यो, तेंच्यो वाटे खातीर आसतल्यो, जागे खातीर आसतल्यो, बट त्यो रिजॉल्व करपाक कळपाक जाय. आणि त्यो जेन्ना आमी रिजॉल्व करतले, जेन्ना एखादो लोकप्रतिनिधी ताका घेवन बसतलो, तांच्या मदीं उलयतलो आनी रिजॉल्व करतलो, आनी मूळ गोंयकार ह्या बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरता. आनी आमी कितें करता? आमचें काम आसा तांच्यो झगड्यो आसत जाल्यार सोडोवन तांकां संडास आसतलो, लायट आसतली, उदक आसतलें हे दिवप हे स्थानीक स्वराज्य प्रतिनिधींचें काम आसा. पंच आसतले, सरपंच आसतले, आमी इतके करिना जाल्यार आनी कितें करपाक शकतले? आणि म्हणून तर अशा सरकार तुमच्या दारी ह्या निमित्तात वेगवेगळ्या लोकांचे प्रश्न म्हज्या समोर येता आणि वेगवेगळ्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आमकां खरोखरूच मनापासून आनंद जाता. आजच्या ह्या सुवाळ्याचेर बिचोले तालुक्याचो खूप बरो प्रतिसाद तुम्ही सगळ्यांनी दिला. हो कार्यक्रम आता सुरुवात जाता, सांजचो 5 पर्यंत आमचे सगळे सरकारी अधिकारी हांगासर आसतले. सगळे व्हॉलंटियर्स जे आसा, सगळे राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले, वेगवेगळे सामाजिक पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले. तांकां सांगपाक सोदता की प्रत्येकाचो प्रॉब्लेम घेवन तुम्ही आमच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे चलात. 100% लोकांचे प्रॉब्लेम आत्ता सुट्टले अशें ना, पण हांव निश्चित सांगू शकता की 50% लोकांचे प्रॉब्लेम हे आताच सुट्टले, पण उरलेल्या 50%क योग्य वाट दाखोवपाचे काम आमचे सरकारी अधिकारी करतले. फुडल्या 8 दिसांनी आसतले, फुडल्या 15 दिसांनी आसतले, हे सगळे प्रॉब्लेम सुटावे जातले. निदान या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तेन्ना हांव म्हणटा की दशसूत्री कार्यक्रमाच्या अंतर्गत म्हजो हर एक गोंयकार, म्हजो भाव आसूनी किंवा भयण आसूनी किंवा जाणटेली आवय आसूनी, तिका जी योग्य येवजण आसा ती पावोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ताज्या पर्यंत ती येवजण्यो पावतल्यो, ताज्या खातीर आमी कार्यरत आसा. आणि ताका लागून सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात तुम्ही सगळे जाण मुजरत हांगासर आयले आणि सगळ्यांचे विषय घेऊन आमच्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे तुम्ही डिस्कस करतले, तुम्ही सॉल्व करतले. आणि उरलेल्या वेळार तुम्ही ह्या पद्धतीचे ज्या पद्धतीचे सहकार्य म्हाका माझ्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांपासून CS पासून लास्ट डिपार्टमेंटाचो पिऊन पर्यंत हे सगळे आमचे सगळे GCS हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिसर ज्या पद्धतीत काम करता, हांव खरोखरूच तुम्ही नेटात ताळयो मारून त्यांचे अभिनंदन करा. ते अभिनंदनाक पात्र आसा की खूप मोठ्या प्रमाणात अशा पद्धतीचे काम करता. तांच्या सगळ्यांचे सहकार्य मेळत जाल्यार हे गोंय हांव नक्की सांगता आमकां चड उशीर लागचो ना. आमी निश्चितच आमी 2 पावलां मारल्या गोंय स्वयंपूर्ण करपाक. तुम्ही 2 पावलां जर मारीत जाल्यार हे गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. हांव म्हाजें भाशण सोंपयता आसतना इतकेंच सांगतलो, माननीय मोदीजींचे विजन आसा आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमी आत्मनिर्भर भारत करपाचें. हांव तुमकां उलो मारता की 60व्या ह्या मुक्तीच्या वर्सा आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमची साथ लाभतली, आतांय लाभतली आणि फुडें लाभची. इतकेंच सांगता म्हजी 2 उतरां पुराय करता. जय हिंद, जय गोंयकार.